रिजाइल है सर। और कल इधर 12:50 को हम लोग अपना मस्जिद को गया था, हमारा जुमा का दिन था ना। तो उधर जब भी हम लोग इधर से निकला ना तो इधर आग भी कुछ भी नहीं था। ठीक है, मस्जिद को पहुंचा, हमको 1:35 को कॉल आया, मतलब इधर आग लगा बोल के। तो मैं आया, उधर से भागता हुआ आया, देखा अभी जिधर जिधर आग लगा है ना वो लोग हमारा नाम रख रहा है। ठीक है, हम तो इधर कल नहीं था, हमारे पास वीडियो का रिकॉर्डिंग है, 10 लोग गवाही है, उन्हीं का आदमी हम लोग के साथ में था। और मतलब ये लोग इधर इतना कचरा पट्टी करके खुद लगा के बाद में हमारे ऊपर डाला है बोल के। वो जगह बगा पुलिस क्या उठा के लेके गया कल? पुलिस 5 लोग का अड्डा होने के बाद में पुलिस हमको कैसे उठा के लेके गया है? 5 लोग को अरेस्ट करना मांगता है ना है? वो लोग बोला ऐसा, हम भी तो बोला वो लगाया, हम तो नहीं बोला ना। वो लोग खुद लगा के हमारे ऊपर डाला है बोल के। अभी तुम्हारा इधर कभी तुम इसका पहले कंप्लेन भी किया था इसके ऊपर? मैं इधर से कम तो 10 बार पुलिस को कंप्लेन दिया, हमारे पास सबूत है पर सबको लोग को बोला, कोई हमारा सुनता नहीं, उन लोग का सब लोग सुनता है। अभी तुम्हारा जब तुम कल इधर आग लगा था, अभी तुम किधर था? हम हमारे इधर आग लगा था तो मस्जिद में गया था नमाज को। मस्जिद में तुमको कोई देखा है ऐसा? 10 लोग गवाही देने वाला है। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांगा? हाँ, मस्जिद का वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो पुलिस क्या बोला अभी? पुलिस बोला मेरे को सबूत दो बोला, तब मेरे को रात को छोड़ा 10 बजे। नहीं, लेकिन ये स्क्रैप यार्ड कभी से चालू हुआ, क्या है इसका स्टोरी? स्क्रैप यार्ड बहुत पहले से चल रहा है, अभी हमको आके इधर 6-7 साल हुआ है बोल के। कितना लोग है इसमें? इधर 5 लोग हैं। ये शरीफ हसन है, सरताज हुसैन है, अतीक फारूकी है, और उधर एक आसिफ का था, और एक हमारा 5 लोग का है। तो उधर वही बात चल रहा था करके, ये लोग इधर खुद कचरा पट्टी करके बोला ये ITR देखो ये किया है करके, ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लेके आया। ये सबूत है, एक आदमी का 2-2 आधार कार्ड, 3-3 आधार कार्ड है। ये सब आदमी अभी जब आप नाम लिया वो सब लोग किधर का है ये? वो सब मड़गांव में रहता है। फिर जगह इनका है बोलता कैसा है? जगह इनका नहीं है ना हमारा, ना उनका है, कौमदार जगह। वो लोग बोलता हमारा जगह है, अगर बोलने को गया, पूछने को बाजू वाला लोग गया ना, खेती वाला, तो उनको मारने को आता है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तुम अपना सामान तुम्हारा भी जला है इधर? हमारा पूरा जल गया है, 4 लोग का जल गया, 1 लोग का बच गया है, वो शरीफ हसन का बच गया है। वो बोलता है आग मैं लगाया है करके। फिर अभी तुम्हारा क्या मैसेज है? अभी तुम क्या बोलना चाहते हमारा हैं? मैसेज यही है, हम वो हमारा नाम रखा है ना करके प्रूफ पेश करो बोला, नहीं तो हम अपना प्रूफ डॉक्यूमेंट देता है करके, वीडियो रिकॉर्डिंग है मस्जिद के कैमरे का, हम किधर था बोल के। 10 लोग गवाही दे, हमारे साथ में जो लोग हैं ना वो लोग गवाही दे रहे हैं करके, मतलब वो रिजाइल हमारे साथ में था। जिनका जिनका जला है उन लोग का आदमी हमारे साथ मस्जिद में था, मतलब साथ में नमाज को हम लोग गया, उधर से हम 2:30 को रिटर्न आया है, तब इधर देखा आग पूरा पकड़ गया था। और आपका नाम क्यों ले रहे हो? हमारा नाम ले रहे करके मतलब क्या, हमसे थोड़ा बहुत झगड़ा बगड़ा हुआ था ना करके, उसके लिए हमारा नाम ले रहे। हांव शेत रोयतालें, जायते वर्स जाली मुगेलो शापाय शामाय शेत रोयताली, शापाय शामाय हाटल्यान मुगेली माय पाय रोवपा लागलो, माय पायच्या हाटल्यान बीन हांव माय पाय हाटल्यान बीन हांव काम करतालें, आनीक आतां ती मुगेली माय पाय बी मेली, आनीक त्या शेत बीन हांवूय रोवपा लागलें, आनीक वो शरीफ हसन आमकां सारकें त्रास करपा लागलो, शेतान तेगेले सगळे कॅमिकल येवपा लागलें, आनीक ते आमचे सगळे शेत रोयलोले पिड्यार जावपा लागलें, ते स्क्रॅप बंद कर म्हळ्यार तो आयकना जालो, आनीक तो तुमी विचारपाक कोण काय म्हण आमकां एश कोन्न धुमकी दिवपा लागलो, हे भाशेन तो आमकां उलोवपा लागलो। आनीक तो सगळे कोंबड्या बोकड्या आमची शेतां तोरव्या बिरे तांब गायलोले ते सगळे ते कुंकडां बीन घालून तो खावोवपा लागलो, आमकां जात भरपूर लुकसाण येवपा लागलें, आनी आमची सगळे गांवची लोकां बीन जायते त्रास केले ते शेतां, आमची गांवची लोकांनी ह्या वर्सा शेतां बी तेगे कॅमिकल येवन पिड्यार जात म्हणून आमची गांवच्या लोकांनी शेतां बी सगळीं पाड गायली, ह्या वर्सा रोयलो नाय, 20 जाणांनी सुमार शेत पाड दवरलें, हे भाशेन तो आमकां करपा लागलो। भाडें बी दिता म्हणजे ती फोटिंगपणा? ती सगळी तेगेली फोटिंगपणा, भाडें बी कांयच दिना आसलें ते। तूं पेपर बी कितें पळयल्ले तेजे कितें? ना, तेगे पेपर हांवें पळोवंक नाय, ते मुगे चेडूं विचारता तेका तुगे पेपर दाखय म्हळ्यार ते पेपर तुका दाखोवपा आपल्या कसली गरज काय म्हणटा तो, तूं कोण काय म्हणटा तो हिंगा पेपर दाखोवपा, आमकां शिकोवप ना, ते पेपर बी चोवपा म्हाका शिकोवप ना, ते मुगे चेडूं विचारता तेका तुगे पेपर बी दाखय म्हळ्यार तो म्हणटालो तूं कोण काय म्हणटालो हिंगा तुका पेपर दाखोवपा। हांव जुजेचें चेडूं, आनीक आमी हिंगा रावता, जो जांकां उज पेटला थंय आमचें घर आसा थंय आमी रावता, आनीक हो स्क्रॅप यार्ड हिंगा चलता, सो स्क्रॅप यार्ड हो हिंगा चलता थंयसर आमी हिंगा बंद कर म्हूण सांगपा लागल्या, जायतीं वर्सां जालीं, हांवें जायतीं तेंचेर कंप्लेनां घातलीं, आनीक शरीफ हसन आनी ते आपूण हो जाग्याचो आपूण ओनर म्हणटा, जेन्ना हांव
तेका सांगता ते हो स्क्रॅप यार्ड बंद कर म्हूण कंप्लेन घालता तो म्हणटा तूं कसलो हिंगा रायट ना म्हणून हांव ते जो स्क्रॅप यार्ड आहा थिंगा सकयल आमी शेत रोयताय सो आनी आमी एक सायडीन आमी हिंगा रावताय आमची हिंगा घर आसा आनीक शरीफ हसन जो म्हणटा तो आमकां इतले त्रास हिंग करपा लागलो की तुमकां हिंग येवपाक कसलो रायट ना म्हणून तूं हिंग येवपाक कोण काय म्हणून अशें करून तो आमकां जायते तो आमकां त्रास करपा लागलो भरपूर सो आनीक तो हिंगा सगळें इल्लीगल तो करपा लागलो जेन्ना पयलीं मॅटर कितें आहा तो तितलो म्हाका खबर ना पण 2023 जेन्ना हांव हिंग इनवॉल्व जालें स्क्रॅप यार्डा लागून या शेतकारांची कंप्लेन येयली तेन्ना हांवें कितें म्हणलें हे आतां चलो हें बंद करुया हांव एक तो म्हणटा म्हाका हिंग कांय रायट ना ओके बट हांव एक गांवचें म्हणटकीच म्हाका हिंगा सगळें कितें पळय घडटा जाता तें म्हाका हांगसर दिसती पडटा तशें म्हणून हांव मुखार सरलें हें बंद उडोवपाक आनी जेन्ना हांव बंद उडोवपाक मुखार सरलें म्हणून हो शरीफ हसन आमचेर भरपूर आमकां त्रास करपा लागलो आनी तो कितें म्हणपा लागलो ही जमीन आपल्याची आमची जमीन ही न्हू आमी ते केन्नाच म्हणोना की ही जमीन आमची म्हणून बट तो म्हणटा ही जमीन आपल्याची म्हणून दुसरें म्हळ्यार 114 फॉर्म ही गोंयकारांची शेतांची तो सोदून काडून 4G आधार कार्ड तेणें करून हाडलां ते डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आसा पंचायतीन आमी कंप्लेन घातला पंचायत आमकां ही फूल सपोर्ट करता स्क्रॅप यार्ड हें काडपाक आनी जायतो आमची पंचायत सरपंच आमची केलोसींची सरपंच जी आसा सोसी मॅडम ती भरपूर फॉलोअप करता हें स्क्रॅप यार्ड बंद उडोवपाक आनी जाता तितलो आमकां गोंयकारांक आमकां शेतकारांक आदार करपाक ते भरपूर तोकोस घेता दुसरें म्हळ्यार शरीफ हसन जो आसा तो म्हणटा तूं आमी हांगसर तो कोंबड्यो पोसता बोकडी पोसता रेंटान तो दवरता हें हांव तेका विचारपाक गेल्यार तो म्हणटा आपल्याचो जागो जमीन आपल्याची तुमची हिंगा कांयच ना आनी काल जो हिंगा इन्सिडेंट घडला तितून जुजेब इनवॉल्व ना रिजायल इनवॉल्व ना तो बेश्टो ती नांव घालता नांव पिड्यार तो करता दुसरी म्हळ्यार तो हिंगा भाडें तो घेता रेंटान तो दवरता आनी तो आपूण सांगता जुजे रेंट दिता जुजे केन्ना ते रेंट दिवं ना जावपाचें आसलें तेजी कितें जालें एक्चुअली डेमोलेशन तांकां काडलोलें आनी डेमोलेशन येयलोलें 1 सप्टेंबर 5 डेमोलेशन येयलोलें ते कित्याक 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून बंद जालें पूण आमचे पंचायतीन तें घातलां डेमोलेशन करपाक लागून आनी ती पंचायत आखो डिपार्टमेंट भरपूर ते फॉलोअप करताय ते सगळो प्रोसेस करपा लागून तूं केन्नाच्यान कंप्लेन करता बाय हांव 2023 कंप्लेन केला तेजे पयलीं चलतालें बिंदास पयलीं चलतालें तेंचे बिंदास चलतालें ते पयलींची तितली म्हाका डिटेल्स कांय तितली खबर ना जेन्ना हांव मामी बारा शेत रोयपा लागून हांव येयलें तेन्ना हिंगा लोक शेतान बोवाळ बिवाळ घालता तो सगळो आमकां कंप्लेन करपा लागलो तेन्नाच्यान हांव हितून मॅटरान हांव इनवॉल्व जालें कंप्लेन केले तेन्ना म्हाका डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे ते हांवें जे तेणें कंप्लेन हांवें ते घालून तेणें सबमीट केले पंचायतींतून ते हांवें RTI घालून तेगेले सगळे काडून हाडले उपरांत म्हाका हिंगा मेळ्ळें की तेणें आमच्या घराचो हावज नंबर घालून एड्रेस घालून तेणें आपले लकी टेंडरांसाचे पेपर केले आनी ते पेपर करपाक ताणें म्हगेल्या डॅडीची सायन घेयल्या तर सायन तेणें ताका डॅडीन सोरो बरो पिवून ते सायन गेले आसतलो तेणें वो ती कित कोन्न गेले ती म्हाका खबर ना आनी म्हाका केन्ना खबर पासून ना तेणें आमगे घरान आमचो हावज नंबर घालून तेणें असले पेपर डॉक्युमेंट्स तेणें केले म्हणून जेन्ना ही तेणें RTI मागोवन काडली पंचायतीसान तेन्ना म्हाका कळ्ळें हे पळय हे सगळे डॉक्युमेंट्स असले फॉल्स डॉक्युमेंट्स तेणें केले म्हणून